दुसऱ्या शतमानाच्या मध्येगात हे दोग वैभवीत रक्तसाक्षी रोमांतावन भावार्थ प्रसारूंक फ्रांसकाक आयले. ते दोगी मंथनाच्या कुटुंबांतले भावाभावा जावन आसले म्हणटात. सैसन्स म्हणले कडे वस्तीकन जायत्यांक तांणी भावार्थ शिकयलो. दिसाक ते उदक्यान प्रसंग दितले. रातीचे सांपावला परी तांच्या हातांनी मजे करचे काम करतले. अनभावार्थी तांची शिकोवण आयकतले आनी तांची देख विशेष जावन तांणी करचे दान धर्म, सर्गींची भग, संवसारी संगतींनी तशेंच संवसारी वैभव आनी संवसारी वस्तूंतय तांचो निरुस्तव पळोवन विजमीत जातले. अशें जायते जण भावार्थाक परतले. अखेरीक राय मॅक्सिमियाना लागीं तांचे विशांत दूर गेले. पाप बिरमत नासता ताणें तांकां वाळवळयलें आनी उदकांत उडोवन जिवे उलपवन जिवेशी मारची बेस्टावणी दिली. जाल्यारय तांचे प्रयत्न फळ जाल्ले ना. रागान आनी देदेस्पद जावन तांकां लासूंक म्हूण तयार केल्ल्या उजयांत आपुणूच उडोवन तो मेलो. हाचे उपरांत मॅक्सिमियानाचे हुमके प्रमाणे तांचे शीस कापून तांकां लगाड काडले. उपरांत तांच्या कुडीनिके वयर एक इगर्ज बांदली. संप्रदाया प्रमाणे तांकां मच्छे करतल्यांचे, चमकारांचे आनी हेर चामड्यांचो वावर करतल्यांचे पात्रोन म्हूण मान करतात.